बट जेन्ना कोणाक एक लायनमॅना फोन करून सांगितलो ही लायन शॉर्ट आहा. नाव लायन शॉर्ट इज सच ए ब्रॉड टर्म आणि तो केन्ना ती शॉर्ट आहा ती लॉंग जातली ती तांकां तेजी देर शुड बी सम इन्क्वायरी ऑन दॅट नो और सम रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गिवन. एक लायन अमकी लायन शॉर्ट आहा ती शॉर्ट आहा तो रेक्टिफिकेशन ताका एक टाइम पिरियड फिक्स करपाक जाय न्हू. आपकी दोनपर म्हणटा लायन शॉर्ट आहा दोनपर जालो ती रात जाली लायन शॉर्ट आहा. दॅट मीन्स दे आर नॉट डुईंग द वर्क प्रॉपरली. अनेक सर आता हो म्हणटा आपण ते ड्युटी आसून कंप्लेन ते ड्युटी आपण ड्युटी लायनमॅना गायचा एवढं कंप्लेन केलं आपण ते नाजलो. दिस इज नॉट फेअर नो सर. So everyone have to be. तुम्ही एक दीस शॉर्ट को दे फॉर मेंटेनन्स. मग त्याचे किती को तुम झाड कातर सगळे हात चपा गेला अजून चालू सगळं सेम प्रॉब्लेम. बट when you are closing the line for a day pre-monsoon maintenance होतं काय जायना either your staff is not working. आमगे प्री मान्सून मेंटेनन्स बेसिकली आम्ही सबस्टेशन चड अटेन्शन करता ते लाय मेजर सबस्टेशन आनी सगळो स्टाफ टीम डिप्लॉय करता आनी टेस्टी लाय आतां कितें आहा सगळी पाटी ते इतले कवर अप जायना की तुमगे तो फिडर आहा तो चड लांब आहा कोतोरी फिडर आहा न्हू स्टाफ ना तुम बड़ा स्टाफ ना दे स्टाफ पण ते आज मेंटेनन्सचा बी स्टाफ आहे तुगे हेल्पर्स आहे आज कितको जाय 24 आवर्स सर्विस दी जाय न्हू एक शिफ्टी थोडो स्टाफ पडला ते स्टाफाने तितून काम जायना ते स्टाफ शॉर्टेज जालो न्हू. शॉर्टेज जालो ना लेस आहा. We have come here. I have come specially with my people of Puttori constituency because day in and day out I'm tired of answering their calls. We are facing a problem of power and every day, even if it is for 5 minutes, but every day light keeps going. And I can understand being a homemaker also. If a lady goes to the kitchen, she wants to prepare something. Everything is time bound. Things are moving fast. Ladies have to go to work. When you are preparing something, suddenly the light goes off. What are we supposed to do? Are we supposed to go? We are calling ourselves modern India. Where is modern in this now? There is no light. Should the ladies go back to the grinding stone? If we have to go to the grinding stone, tell us. We'll go to the grinding stone. I know our Power Minister probably wants to keep us more healthy. So now basically as a matter of fact, we are really fed up and tired. And so we have all gathered and come to this department. We have met the AE and our EE and they have promised to take some action on this. So आज आम्ही आमगेले ZP आणि आमगेला साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ द काँग्रेस पार्टी सावियो डी सिल्वा आणि आमगेले सम prominent people from our village. We can say power supply चे effect पड जाता of continuous interruption of power supply. So we have come to the executive engineer and ताका सांगितलं आम्ही आमगे किती प्रॉब्लेम जाते तांकां खबर आहा कित्याक हेज्या पयलीं जायत पाटी हांव एकलो येवन तांकां सांगून बी गेला बट ग्रावंडाचेर आमकां कांय इम्प्रुवमेंट दिश्टी पडना. आनी कुर्तोरी तर आमकां चोयलें जाल्यार इतले शटडावन घेयले तेणी आतां न्हू इवन लायक 4-5 म्हयने पयलीं शटडावन घेयताय झाड कातरपाक आनी कितें करपाक आनी पावस तर अजून सारको कमेसो जालो ना. पावसाक काळोख जाता म्हळ्यार लायट भिता पावस पडपाक तयारी जाता काळोख जाल्यार पुरो लायट वयता. सो मुखार आतां हाऊ वी आर गोइंग टू फेस दिस द कॉन्सिक्वन्स ऑफ दीस लायट हे ताका आमी सांगपाक गेल्ले. आतां तो म्हणटा अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम फ्रॉम दवर्ली फिडर टू कुर्तोरी मार्केट हे आफ्टर द रेन्स दे आर गोइंग टू स्टार्ट. बट एक्चुअली हे अंडरग्रावंड केबलिंग शुड हॅव हॅपन बिफोर द रेन्स बिकॉज आमी 2017 सावन डिमांड करीत येयले हे अंडरग्रावंड केबलिंग करे बट आय डू नॉट नो what is the reason our that underground cabling is not happening. ते सारखे very important. आणि आता लायन गेल जाल्यार आमगेले स्टाफ पळय ऑल्सो आर व्हेरी लेथार्जीक. ताका लायन गेल म्हणटा जाल्यार लायन शॉर्ट जाल्या म्हळ्यार दीस आवर द ई आनी एई पळय वी हॅव टोल्ड देम यू फिक्स अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देम. एक लायन शॉर्ट जाल्यार ती सारकी करपाक देर शुड बी अ टायम लिमीट. तो आखो आदीस मध्ये लायन शॉर्ट जालो म्हणून सांगता इट इज नॉट दॅट इज नॉट द वे इट गोज. एक लायन शॉर्ट जाल्या देर इज अ टायम लिमीट इन वीच मॅन द लायन हॅज गॉट शॉर्ट तेच मॅन लायट नाल्यार चलता. आख्खे वाड्याकू लायट आसना.
one ward is having no light for almost half a day. So these are not the things that modern India should have. आणि हे पोस्ट म्हणलं कितें गव्हर्मेंटाची दुर्दया सारखी एज फार एज द वायर्स आर कन्सर्न. काल आमगेलो पॉवर मिनिस्टर म्हणटा बांदोडकरा टायमार खंय ते वायर तुमी आयकलो ना तो स्टेटमेंट आयकलो मरे बांदोडकरा टायमार खंय ते वायर पयलींचे म्हणटा कितें करत तो प्रत्येक मिनिस्ट्री आसलोलो आनी वॉट दीस गव्हर्मेंट हॅज बीन डुईंग. So they are not allocating proper funds for that. That is a fact. त्यांच्याकडे पैसे आहे फक्त मंत्रालय आता मंत्रालयाकडे सीएम आणि न्यू ऑफिस स्पेंडिंग 10 crores of rupees. New Parliament House in Delhi. So they are just wasting the money. पण कॉमन मॅनाचे पळय त्रास आहे ते तेजेर तांकां लक्ष ना. सो लोकांनी हेजेर मातशे आतां निर्णय घेवपा जाय फॉर द कमिंग लोकसभा इलेक्शन. येस पयले हांव कुट्टोरी गांवांत एक आमची बूथ कमिटी मिटींग जाल्ली काँग्रेसाची. आमी लोकांचे जे आहले तेंचे एक ग्रिवियन्स घेताले आनी तेंचे फक्त कंप्लेन आहले जे रिगार्डींग इलेक्ट्रिसिटी आनी उदकाचे आनी हेज्यान पयलीं केन्ना जालें ना ते केन्ना एजिटेशन हे लोकांनी करूं ना. सो हांवें एक तेंको दिलो हांवें सपोर्ट केलो तुमी चल या आमी ही बरें या आनी हांव तुमचे बराबर आहा म्हूण तशें मोरेन बाबा सांगलें आमचे ZP आसा आनी लोक आमी घेवन आज ई आनी एक मेवले. पूण हेय आज एग्री जाता फ्लक्च्युएशन आनी हे जायते प्रॉब्लम आसा इलेक्ट्रिसिटी. इट इज नॉट ओन्ली इन कुट्टोरी इट इज मोस्टली आमचे साऊथ गोवा फूल आसा. पूण कितें आहा प्रॉब्लम हेय सांगता कितें वी आर शॉर्ट ऑफ स्टाफ. शॉर्ट ना हांव सांगता कितें तांकां सांगलां देर आर स्टाफ टुडे काम करना जेई काम करता हेय काम करता गोडे आसा पूण स्टाफ आहा जे हेल्पर्स ते मेवनाय थिंगा. आतां एक आमचे मनशान सांगलां थिंगा कोणा लायट गेल्ली फोन मारल्या येता म्हणूंक लागलो खंय ओदरान पोतून गेलो जाल्यार तो खंय चादर घालन न्हिदना आनी असलें जाला थिंगा जायते डिपार्टमेंट हे सबस्टेशन न्हय तूं गेल्या थिंगा बियरा बोटल्यो पायंटा बोटल्यो तर सोऱ्या बोटल्यो मेवता. आज हेमी हांव मागता हे सरकाराक जे पावर डिपार्टमेंटान जे स्टाफ ना आज जायते भुरगे अनएम्प्लॉयड आहाय तांकां काम दियाय मरे. कितले गोंयकार बेकार आहे तांकां कामां लाय. तुमगे स्टाफ शॉर्टेज आहा जाल्यार आज बेकार आहे तांकां कामां लाय. हांव मागता पावर मिनिस्टर आनी जे वेकन्सीज नाय तिंगा मातशे भरच्यो आनी गोंयकारांक काम दिवचें. जे आतां हे जे येन सांगलां ही वील रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कुट्टोरकास and hopefully we are hoping that we will do the needful. Thank you.